भुरग्यांक वेगवेगळ्या विशयांचेर पुराय म्हायती दिवपी पुस्तकां उपलब्ध करपाचो सरकाराचो विचार चल्ला। ताचे खातीर बांबोळे लायब्ररी उबारपाचो विचार मुख्यमंत्र्यान उक्तायलो। ही म्हायती इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटेड वा सीडीच्या माध्यमांतल्यान आसची अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। तो मुष्टिफण विद्यालया खातीर इंटिग्रेटेड स्कूल कॉम्प्लेक्साचो बुन्यादी फातर बसयले उपरांत उलयतालो। शिक्षण खात्यान नियोजीत केल्लो हो प्रकल्प कुजिरा बांबोळे उबारतले। ह्या सायडीक खंय तरी येवजून फायनलायज जावना, जमनीचे हे पळोवन कंडिशन पळोवन लायब्ररी लेटेस्ट एज्युकेशनल बेस्ड लायब्ररी शिक्षणाचेर ज्ञानाचेर एक 5-10 लाख पुस्तकां कलेक्ट करूया 5 वर्सां। म्हणजे त्या लायब्ररी कडेन बोर्ड दाखोवन हांव 5-10 म्हणटा कारण हांव ज्या संस्थेंतल्यान शिकलो IIT त्या संस्थेन जेन्ना हांव 1973 जॉयन जाल्लो त्या वेळार 3-4 लाख पुस्तकां आशिल्लीं। तशा प्रकारची लायब्ररी आता पर्यंत 10 लाख पुस्तकां बी आसूंक जाय। शिक्षणाच्या मळाचेर कसलोय विशय काडलो जाल्यार जशें इंटरनेटाचेर सगळी म्हायती मेळटा म्हणजे ती थंय मेळटली, तशी पुस्तक सुद्दां त्या विशया वयले सगळे कंप्लीट थंय उपलब्ध आसूंक जाय। एक तरी ई प्लॅटफॉर्माचेर ना जाल्यार फिजिकल प्रिंटेड फॉर्मात नाल्यार CD फॉर्मात ही एक थंय वेवस्था। हो पूर्ण ग्राउंडाची वेवस्था with necessary other additions आणि एक रस्तो सकयल्यांचा म्हणजे तुमकां मागीर ह्या मेन हायवे वयल्यान येवचें पडना। हांव ऑलरेडी सरपंचानूय तेंच सांगिल्लें, हांव तांचे कडेन कन्सल्ट करून एक रस्तो सारको डायरेक्ट काडटा म्हणजे दसऱ्याचो मुहूर्त धरून सरकारान 2 प्रकल्पांचो आयतारा बुन्यादी फातर घालो। आमोण्या विर्डी पूल आणि पेडण्या नव्या बस स्टँडाचो मुख्यमंत्र्यान फातर बसयला। विर्डी पुलाचेर 300 कोटी जाल्यार पेडण्याच्या बस स्टँडाचेर 2200 कोटी खर्च येतलो। साखळे मतदारसंघातल्या आमोण्या आणि विर्डी गावांक जोडपा खातीर पुलाचो बुन्यादी फातर मुख्यमंत्र्यान आयतारा बसयलो। फेरी बोटींच्यान हेवटेनच्यान तेवटेन वचप ह्या आजच्या जगान इतल्यो गाडी येतकच हे अत्यंत त्रासदायक जाता। ही गजाल आमकां कल्पना आसल्यामुळे आमी हो पूल करपाक घेतलेले आसा। सगळे कडेन टोटली 9 काय 10 पूल आता येणाऱ्या दिसा भितर ह्यातले ओपन जातले। आता 27 आनी कितें तरी कोटी म्हणजे 28 कोटी पेक्षा कमी अमाउंटाक गेल्ल्या। ही दुसरी स्पेशलिटी आहा आमच्या सरकाराची। एस्टिमेटा पेक्षा 10-15% कमी जाता, चड जायना। पयलींच्या सरकाराक एस्टिमेटूय फुगून आसतालो आनी एस्टिमेटाच्या वयर आनी 20-25-30% कितलेशे % वयर आसताले तशीच कामां जाताली। ह्या पुलाचे काम टेंडर काढून ऑलमोस्ट जेन्ना वर्क ऑर्डर दितले तेन्नाच ह्या पुलाचे काम सुरू करतले। हांवें भाईच्या लक्षानूय हाडून दिला आमकां विर्डी गावात पावून जावचें ना, तर विर्डी खातीर जो नेक्स्ट फेज इन प्रोजेक्ट आसा म्हणजे जो मये मतदारसंघाक आमकां कनेक्ट करतालो तो म्हणजे विर्डी गावांतल्यान डायरेक्ट आमी कारापूर हायवेक जॉईन जातले। हो सेकंड फेजीतलो प्रोजेक्ट आसतलो। सुमार 21.5 कोटी मोडून 7,700 मीटर सुवातीर पेडण्या नवो बस स्टँड बांदतात। मुख्यमंत्र्यान बस स्टँडाचो बुन्यादी फातर बसयलो। उदय परब आणि विनोद मेतर प्रुडंटा खातीर। वास्को न्यू वाडे वाठारांत रस्त्याकडेक बसून नुस्तें विकतले जाल्यार हप्तो दिवचो पडटा असो आरोप नुस्तेकारांनी केल्ल्यान आयतारा बरोच बोळ पडलो। रस्त्यार बसून नुस्तें विकिल्ल्यान यो वच करतल्या लोकांक त्रास जातात अशी कागाळ थंयच्या लोकांनी केल्ल्यान हप्त्याचो हो प्रकार उक्ताडार आयलो। हे गजालीची चौकशी जावची म्हूण न्यू वाड्या वयले लोक मागतात। वास्को न्यू वाडे वाठारांत मारुती देवळा लागसर रस्त्यार बसून नुस्तें विकपी बायलां खातीर आयतारा बरोच बोवाळ जालो। नुस्तेकारां रस्त्यार बशिल्ल्यान लोकांक बरेच त्रास जातात अशी थळाव्यांची कागाळ आसा। सगळी बसीक आनी मागीर सगळी हिंगा हे पाक करताय, गाडयो पाक करताय, मोटरसायकल पाक करताय मदें आनी ते थिंगा नुस्तें घेवपाक येताय। तांकांय प्रॉब्लेम। दुसरें म्हळ्यार हिंगा उदक सगळें घाणीचें उदक येता ते सगळें तिका ते गॅटान वयता, ते भुरगीं उबी आसताय तांकांय प्रॉब्लेम न्हू तो हेल्थाक। कितें करता म्हणजे कितल्या फावटी सांगलें तांकां बस नाका म्हूण सांगलां आसतना। तुमी म्युन्सिपालिटीक सांगलेलें? म्युन्सिपालिटी आमी हेका सांगलेलें आमच्या कौन्सिलर म्हणलेलें मातशें ते काडून उडया म्हण हिंगाचे। बरें आसतना ते काय अजून काय जावना तेंचे, कांय करूंकूच ना तेणी। रस्त्यार बसून नुस्तें विकपा खातीर एक मनीस आमच्या कडल्यान हप्तो घेता अशी माहिती नुस्तेकारांनी दिल्ल्यान ह्या प्रकरणाक वेगळोच मोड मेळ्ळा। आमकोडे एक नुस्तें काडून दिवंक जाय आनी 100 रुपया दिवंक जाय। तो आमकोडे येवन स्वता मागता। आज दिन जाल्यार फाल्यां 200 दिवंक जाय। आनी तुमी म्युन्सिपालिटी पयशे पे करता? आमी करना बाबा, तो करता म्हणटा
आमका हो बोल ना ते आमकडे तो घेऊन वयता पैसे काढून दी म्हणटालो पैसे दिया आमका म्हणटालो आणि धमकी देत आलो कित्याक दिन जालें नुस्तें काडना जाल्यार आमकां मारपा येता आलेलो 20 रुपये दिता आम्ही दिता 20 रुपये होय आमका खबर ना तर हम सगळे हांव सांभाळता तुम्ही इंगा बसून तुम्ही बसाय कोणी यायल्यार मग कोणी यायल्यार मग सांगाय अशी म्हणून तो सांगलो असा त्यानं आम्ही त्याक दिताले पैसे आणि काय ना त्यांकडे 200 घेताला आमकां 20 रुपये घेताला आणि वल्या नुसतं काटाला न्यू वाडे वाठारांत हो सगळो बोवाळ चालू असताना थळाव्या नगरसेवकान थंय फावट सुद्दां मारूंक ना. वास्कोच्यान दिशांत परब. इतल्यान हे खबरचित्र हांगा सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.